आमी आसा कोलवाळ सेंट्रल जेलीच्या भायर फुडल्यान आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे कितें आयज सकाळच्यान हांगासर जे कोलवाळ जेल आहा तितून भितर रेड कंडक्ट जालो आहा सगळो GRP पुलीस मागीर कोलवाळ पुलीस म्हापसा पुलीस SP DSP हे सगळे भितर येवन जी भितर आहा पळय ती चेकींग करतात की हांगासर सदांच चर्चेक येता की जे कितें भायर जे कितें सगळे जे भायर मेळटा त्यो सगळ्यो वस्तू सगळ्यो आनी जाय तशे जाय ते हे म्हण स्मोकींग आसूं किंवा खावपाक येवपाचे सगळे ड्रग्स हे ते सगळे जे आरोपी आहात तांकां सगळे मेळटा हांगासर आनी ताका लागून सदांच ही जेल जी आहा ही चर्चेक येयल्ली आसा आनी ह्या हेतून हे रेड आसा पळय ती कंडक्ट केली आनी अजून मेरेन सकाळच्यान आतां मेरेन बी रेड चालू आसा आनी भितर अशें कळून येयलां की कितें मोबायल आनी बाकीचे हेर वस्तूचे कितें कितें मेळ्ळ्यात बी अजून सारकेंच कितें तें मेळोंक ना पूण सद्या अजून मेरेन भितर जी रेड आहा ती चालू आसा स्टुडंटा खातीर कोलवाच्यान श्याम